सगल्यांक देवाचे कृपेन बोललो दीस हांव येता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवो तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज संतोषान बरोवन आमी जेजूच्या सोल्माची तोबाजीक परब समोरमताव आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात जेजूच्या सोल्माचो संतोष सगल्यांक परगोडटात जेजूच्या सोल्मा वरवीं संवसाराचेर उजवाड फांकलो आनी मनशाकुल संतोषान बोल्लें पाग्योन फ्रांसीस जावियरान जेजूचो संतोष आपणायलो आनी होच संतोष मनशाकुलाक दिलो आमी आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान जेजूचो संतोष मनशाकुलाक परगोटूंक आमकां आपोवणें आसा दुखांतल्यान आमी सूख आपणायता आनी कोश्टांतल्यान खरो संतोष आमी सोडूंक पावता म्हणटोच जेजून हाडलोलो खरो संतोष आमी भोगूंक आनी दुसऱ्यांकूय संतोषान भरूंक आमकां कृपा ह्या पवित्र मिसा बेटींत मागुया आनी ही व्यक्त केल्ली कल्पना आमच्या मनान धरून हे मिसाचे बेटेन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमची काळजां मनां तयार करुया ही जेजूची खुशालकाय आमी जायते पावटी जिवितान आपणावंक ना आनी दुसऱ्यांक दिवंकूय चुकल्या देवा लागीं बोगसणें मागुया सगलीं बरोबर हांव पातकी पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन
tuka wakata Moima deva Usorgi ani shanti tacha isha Sonsari Sumya Jesu Krista Ma pacha Egasputa Sumya Deva Deva Chishili Tu Sonsarache Papkata Amshika Bapa jauh siaposai Om cemangre hai kunge Moi mandeva O sorgi ani shanti tacha isha sonsari Kita povitran piasa gati Deva bapa cemoi me Jesu Krista Eklos tu povi Eklos tu Isor, eklos tu Porvisor. Moi mandeva, usor giani shanti tacha isa sonsari. हो केरीत वेळ आमची प्रार्थना देवा मुखार दवरपाचो हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक येतना जायत्या लोकांनी तुका सांगलां आसतलें म्हजे पासत माग ह्या वेळार तें मागणें देवा मुखार दवर प्रार्थया देवा मनशा कुळाच्या रोचणारा आनी सोडवणारा मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचून एक वोडो जाप तुवें केले आनी पातकांतलो ताका सोडून आनी नवी रोचना करून त्याहून अदीक वोडो जाप केले तुजो अनंत पोतसासनान तुज्या देव सैमाचो भागीदार आज आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो ताच्या मनशा सैमा वरवीं आमी सासनान ताच्या देव सैमाची भागीदारां जावंक निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वेल्यान चलून येता ताची बरी खबर तो हाडटा शांती सरवण परगडटा अशें तो सियानाक सांगता तुजो देव राजवट चलयता चीत दिवन आयक तुज्या राखण्यांक आपलो ताळो वयर काडटा ते सगळे एकाच जाड्यान आड्डोता कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्या दोड्यांनी ते पडयतात गोठोन जाल्ले जेरुसलेच्या घरा निवासानो कुशालकायेचे उद्गार सोडात कित्याक सर्वेस्पोर आपली पोरचेक बसयता जेरुसलेची सरवण करता सर्वेस्पोर आपलो बालो झुजाक तयार करता आनीक प्रितुमेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सरवण पळयतल्यो
देवाचें उतोरये देवाचे बरोबकार आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोरवण फांकली सगली म्हणूया शेकांची प्रितुमेचेर देवाची सोरवण फांकली सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरूंक सोरवण दिली जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोरवण फांकली इस्रायलाचे कुळ्यो थंय आपलो तीर विस्वासी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोरवण पडगोटली राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोरवण फांकली शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोरवण फांकली आख्खे प्रितुमे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानांक कुशाल गितांक घोडून गाव आनंदाचे उलास सोड जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोरवण फांकली किनाऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळीं वाजोंतरां घेवन सर्वेस्पराक गितां गावून तुरतुऱ्या शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणणी कोर जबाब शेकांची प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप भावां भयणीनो म्हाका जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्यां वरवीं देव आमचे पुर्वजां कडेन उलयलो पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केला ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रोचल्या तो देवाच्या वैभवाचो परजोळ आनी ताच्या सैबाचो संपूर्ण रूपकार देखून आपले शक्तिवंत शब्दान आखो संवसार तो सांबाळटा आनी पातकांचे मेळेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार तर देवाच्या उजव्याक बसला जितले देवदूतां वन श्रेश्ठ नांव ताका दायजीपणान फावो जालें तितलो तो तांचे वन व्हड आनी खरेंच खंयच्याच दुताक देवान केन्नाय तरी अशें म्हणलां जायत तूं म्हजो पूत आज हांवें तुका जल्म दिला आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तो म्हजो पूत त्या भायर आपल्या मालगोड्याक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूंक देवाचें उतोरें देवाची वडोवकार उद्गाराक सुलो बिरावी Hallelujah, 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 hallelujah. दिसा मोदे पवित्र दीस आज आमचेर उदेवून आयलो कित्याक आज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पडजोडला यात सगळ्या राष्ट्रांनो सोमयाक नमस्कार करात Hallelujah, 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 hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू जुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ओरुंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोवे आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात आनी रोचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोले कांयच ना. ताचे सोवे जिवीत आसले आनी तें जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखांत पोरजळटा आनी काळोखान उजवाड आटापूंक ना. देवान धाडलो कोण एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. सगळ्यांनी बावार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड सोबद जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रोचलोलो. तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मोदें तो आयलो आनी ताचेच पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय कुडीचे वंदवणेन न्हय मनशाचे खोशेनूय न्हय पूण देवान जल्म दिला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाच्या भयणी भावांनो, एक बापूय आपल्या दोग पुतांक एक शिकवण दिवंक सोदतालो आनी ह्या खातीर तो तांकां 5 प्रेशियस स्टोन्स मोतयां दिता आनी दर एका पुताक सांगता ही मोतयां हे फातोर तुमी वाटेर वचात आनी जीं कोण तुमकां मेळटात, जीं स्मायल करतात, जीं हांसतात तांकां दियात. आनी हे पूत दोगूय जाण खुशाल जावन गेले. तांकां दिसलें हें सोंपेपणी जातलें म्हूण. गेले. पयलो पूत गेलो आनी ताणें ज्या मनशांक तो भेटलो तांचे सोवें तो सोदतालो ती स्मायल दितली म्हणून, पूण एकल्यानूय स्मायल दिवंक ना. निराशी जालो आनी वयता वयता सगल्या मनशां सोवें तसलोच ताणें स्वभाव पळयलो. एकल्यानूय ताका स्मायल दिवंक ना. आनी अशें आसतना निराशी जावन ताका ती मोतयां कोणाकूच दिवंक मेळूंक ना आनी तो परत घरा आयलो. दुसरो पूतूय तशेंच करूंक लागलो आनी ताकाय तसलोच स्वभाव मेळ्ळो. तोय निराशी जावन घरा वेतालो. पूण घरा येतना ताका कितें तरी मनान आयलें. म्हणल्यार हांवें तर तांकां स्मायल पयलीं दिली जाल्यार ती घोडी म्हाका स्मायल दितली. वाय नॉट आय स्मायल फर्स्ट. आनी हें मनान धरून तो गेलो. खुशाल जावन ताणें सगळे आपले 32 तीत दाखोवन सगल्यांक ग्रीट केलें, हास्ते मुखामळ दाखयलें, बरे भशेन आपले बॉडी लँग्वेजींतल्यान तांकां सगल्यांक खुशाल केली. आनी दर एक मनीस
जाणें ताका पळयलो ताणें ताका परत स्मायल दिली आनी ताका मेळ्ळें दर एका मनशाक एक एक तो फातर दिवपाक. खुशाल जावन परत आयलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, हें हांव कित्याक तुमकां सांगता? कित्याक ह्या दोगूय पुतांनी जें कितें केलें तें आमच्याय जिवितान घडटा. आमी जायते पावटी दुसऱ्या सोवें खुशालकाय सोदता, संतोश सोदता, पूण तो संतोश पयलो आमी दिवंक सोदिना. वी एक्सपेक्ट everyone to give a smiling face to us, but when it comes to our turn, जेन्ना आमचो वेळ पावता आमी काळोखी कुपां घेवन भोंवता. हें आमच्या जिवितान घडटा. आनी आयज जेन्ना आमी हो दीस समोरमता, जेजूच्या जल्माचो दीस, आमी काळी कुपां घेवन भोवंक जायना. वी कॅनॉट बट share the joy of Christ's birth. आमच्यान जायना दुसऱ्या सोवें ही खुशालकाय वांटल्या बगोर. आनी हेंच की आयचो सेवाधर्म आमच्या काळजा मनान घडोवंक सोदता. आयज आमी जी वाचपां आयकल्यात त्या वाचपांतल्यान आमी पळयतले कोण भाशेन आमच्या जिवितान हो संतोश जो आमकां मेळटा तो आमी वांटूंक गरज. आमी इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचीत जाल्यार आयजाया चॅप्टर 9 वर्सेस 4, 5, 6 हातून आमकां मेळटा कोण भाशेन इजायास प्रवादी आपले पोरजेक, देवाचे पोरजेक आस्वासन दिता. कित्याक आसिरियेच्या आक्रमणा उपरांत 722 AD जायती काळी कुपां तांच्या जिवितांत उप्रासली. आनी असले परिस्थितींत, असल्या संदर्भांत हो इजायास प्रवादी तांकां आस्वासन दिता. ही गिव्स देम होप, बोरवांसो दिता 3 कारणांक लागून. पयलें म्हणल्यार आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 4 की तुमकां खुशालकाय मेळटली परत. हो काळोख आसा तुमच्या जिवितान खरें, पूण हो काळोख सदांच उरचो ना. देर विल बी जॉय. दुसरें म्हणल्यार आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 5 द सेकंड रिजन फॉर होप, बोरवांसो कित्याक आमी दवरूंक जाय? कित्याक देव जी कितें झूज आसा, द वॉर दॅट इज हॅपनिंग, जें कितें आमच्या जिवितान गडबड आसा, त्या सगळ्या गडबडाचेर देव आमकां जोईत व्हरूंक दितलो, आमकां शांती दितलो. देर वील बी अ पीस. न्हय शांती फकत जूंय वॉर ना, बट द इनर पीस. आवर गॉड वील गिव अस दॅट पीस. आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 6 तिसरी वस्त ज्या कारणांक लागून आमी बोरवांसो दवरूंक गरज, आनी ती म्हणल्यार जेजू जल्मूचो आसा. हें बाकीत इजायास प्रवाद्यान केलें. आनी हें बाकीत आमी पळयता शुभ वर्तमानान. जुवांव जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 आनी उपरांत जेन्ना आमी जुवांवाचें पुस्तक वाचता, वेन वी रीड द प्रोलोग, आमकां मेळटा जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 द वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. कित्याक हो मनीस जावन आसा इमानुएल, गॉड विथ अस. हो आमचो देव जो आमच्या सांगात आसा. तो न्हय देव जो खंय ट्रान्सेंडेंटल गॉड वयर आसा, पूण तो देव बाय बीइंग ट्रान्सेंडेंटल एट द सेम टायम तो मनीस आमचे मोदें जियेता. ही वॉक्स विथ अस. तो आमचे मोदें जियोवन आमकां खुशालकाय दिता. एमाउसाचे वाटेर ल्यूक चॅप्टर 24 जेजू त्या दोग शिसांक घेवन चलतालो तांच्या बरोबर. ते दोगूय जाण निराशी आसले. आमच्याय जिवितान जायते निराशीपण आसता, पूण ह्या निराशीपणान जेजू आमकां संतोष दिता. आनी जेन्ना जेजू दिता तो संतोष मेळटा, हे दोग जाण शीस आनी निराशीपणान न्हय पूण खुशाल जावन परत वेतात.
टू स्प्रेड दिस जॉय. हो संतोष जो आयज आमी नियाळटा तो वांटूंक आमकां आयज खेरीत आपोवणें. तर आमचो देव आमचे मोदें जियेता. इमानुएल, द गॉड हू लिव्स अमंग अस. कार्ल रानर हो एक व्हड थियोलॉजियन. ताणें आपल्या एका पुस्तकान बरयले, द ह्युमन पर्सन इज एन अरिना ऑफ गॉड एनकाउंटर. म्हणल्यार आमचें जिवीत, मनीस कशें आमचें जिवीत जावन आसा एक अरिना जंय देव आमकां भेटता. कित्याक हो देव दर एकल्याचे सोदेक येता. ही कम्स इन सर्च ऑफ ईच वन ऑफ अस टू गिव अस दिस जॉय, टू शेअर इन अ सॉरो. आमच्या ह्या जिविताच्या सगळ्या कोश्टांनी वांटो घेवंक तो येता आनी आमकां आदार दिता. हीच खुशालकाय आमी स्विकारून दुसऱ्यांक वांटून. बागयोन फ्रांसीस शावेरान हीच खुशालकाय आपल्या जिवितान आपणायली आनी वांटली. ह्याच गांवांत हांगासर सोर भोंवतणी जंय आमी चलता भोंवता, फेरयेन भोंवता, जंय हांगासर वेगवेगळ्या फिरगोजांनी आमी मागणें करूंक वेता, मिसाचे भेटेंत वेता, थंयसर फ्रांसीस शावेरान आपली पावलां घेवन तो गेलो. आनी ही पावलां न्हय ताची आसली, पूण सोबीत पावलां जावन आसली जेजूची ताच्या वरवीं. आनी हीच पावलां ताणें आमकां दिलीं. हीच खुशालकाय ताणें आमकां वांटली. तर कितें ताणें केलें आपल्या जिवितान ही खुशालकाय वांटूंक? थोडेच मुद्दे, some points for us to take back home, takeaways. पहिले ताणें केलें आपल्या जिवितान तें म्हणल्यार सेवा दुसऱ्यांची. ही खुशालकाय ताणें वांटली सेवे वरवीं. जेजून म्हणलें, हांव सेवा घेवंक न्हय दिवंक आयलां. आय हॅव नॉट कम टू बी सर्व बट टू सर्व. आनी ही असली सेवा दिवन आपलो जीव खर्चोवन ताणें ही खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटली. दुसरे सुवातेर शांती. जेन्ना हांव जेजू दिता ती शांती, शांतीचो कुंवर जेजू, ती शांती हांव आपणायना जाल्यार ती शांती म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जायना. आय कॅनॉट प्रीच पीस टू अदर्स वेन आय एम इन टर्मॉयल. जेन्ना हांव शांतीन जियेना, हांव दुसऱ्यांक शांतीन जियोंक आपोवंक म्हज्यान जायना. तिसरें म्हणल्यार फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान निस्वार्थीपण आपणायलें. ही वॉज अ सेल्फलेस मिशनरी. आपलें चिंतूंक ना ताणें दुसऱ्यांचें चिंतलें. हांव त्या टायमार तर कसले तरी परिस्थितींत आसा जंय मोकळें जायना आनी हांव म्हजें चिंतां, जाल्यार ही जेजूची खुशालकाय म्हज्यान वांटूंक जावची ना. आमच्या घोराब्यांनी जंय आमी आसा थंय जायते पावटी आमकां त्रास जाता आमच्या भुरग्यांक करेक्ट करपाक आयज काल. बट आय नीड टू ओवरकम दॅट फियर. जी आमची परिस्थिती आसा ती आमी ताचेर जोईत व्हरून आमी दुसऱ्यांक जेजूची खुशालकाय, जेजूची खबर दिवंक गरज. जावं तो तुजो घरचो, जावं तो तुजो शेजारी. वी कॅनॉट बी सेल्फिश. वी कॅनॉट थिंक ऑफ आवर सेल्फ ऑल द टायम. दुसऱ्यांचें चिंतूंक गरज. तेन्ना ही खुशालकाय आमी वांटूंक जाता. चवथे सुवातेर त्याग, सॅक्रिफायस. खूब त्याग ताणें केले आपल्या जिवितान. बागयोन फ्रांसीस शावेरान हे त्याग करून हे त्याग देवाक भेटयले. आनी त्या वरवीं, त्या त्यागा वरवीं ताणें खुशालकाय वांटली. ताणें त्याग केले पूण दुसऱ्यांक तांचो लाभ मेळ्ळो. पांचवे सुवातेर सरेंडर, समर्पण. जेन्ना हांव देवाक सगळें समर्पण करूंक शिकता तेन्ना देवाची खुशालकाय म्हजी जाता. इवन इन द डिफिकल्ट आवर आय कॅन क्रश द डिवावर. कित्याक जेजू म्हज्या सांगाता आसा, ताची खुशालकाय म्हाजे सोबे आसा. आनी सोर शेवटी बरें संबंद. फ्रांसीस शावेरान बरो संबंद देवाशी दवरलो आनी ह्या संबंदान गिरेस जावन ताणें संबंद दुसऱ्या सोबें तसोच दवरलो. ही लव्ड हिज गॉड अँड ही लव्ड हिज नेबर. अशें करूंक आमच्याय जिवितान आमकां आयज फ्रांसीस शावेर स्फूर्ती दिता.
जेजू दिता ती खुशालकाय ताणें दुसऱ्यांक वांटली आनी तोय गिरेस्त जालो. जेन्ना एमाउसाचे वाटेर हे दोग जाण शीस उंड्याचे मोडणे वरवीं उतराचे मोडणे वरवीं तांणी जेजूक अणभवलो आनी ती खुशाल ते जाले. हीच खुशालकाय आमकां हे मिसाचे भेटेन मेळटली. हेच उंड्याचे मोडणे वरवीं आमकां ती खुशालकाय मेळटली. लेट दिस युकरिस्ट बी दॅट मोमेंट ऑफ रियलायझेशन ऑफ दॅट हॅपिनस. ही मिसाची भेट जावन दी ती घोडी जुंय म्हाका ती खुशालकाय मेळटा. आनी जेन्ना यादनीक शेवटाक म्हणटा वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमी वचात, ही शांती दुसऱ्यांक दियात, तेन्ना ती खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटुया अशें जावं. सगळीं आमी उबी रावया. आमी आमचो भावार्थ ह्या वेळार परगटुया आनी जेन्ना आमी म्हणटले आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारये उदेरी तांणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो तेन्ना आमी दिमी म्हणटले. सोर पदवेदार एकाच देवाक स्वत मानता. सोर पदवेदार बाप तो स्वर्गा आनी प्रितुमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूंचो रोचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक स्वत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सोर काळा आदीं बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रोचूंक ना. बापाच्याच स्वयंबाचो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत स्वर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. सगल्यांनी दिमी मोडची. आनी आमचे पासत पोंच पिलाता खाल ताका खुर्सार मारलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्यांक सत मानता. ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन निपजला. बापा आनी पुता बरोबर ताकाय सोमसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलोले सोबेक सत मानता. पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. आमची कांय मागणी ह्या वेळार बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या जल्माचो संतोश पोचेक बऱ्या प्रवचनां आनी जिविताचे बरे देखींतल्यान दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कालोकी कोन्यो पयसावन समाजान पोचेचे दूख उणें करूंक
आनी तांच्या जिवितान संतोष हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी सगळ्यांनी जेजूच्या जल्माचो संतोष आपणावन वायटवे जिवीत सोडून दिवंक आनी ताची खुशाल पाटलावदारा कशी जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बाग्योन फ्रांसीस शावियराचे देखीन आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक आमच्या बऱ्या कोन्यांतल्यान परगोटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बाबा, ही मागणी आमी खालतिकायेन तुजे मुखार दवरल्यांत. तुजी खोशी आमच्या जिवितान जावं दी. तूं दिताय ती खुशालकाय आमच्या जिवितान आपणावून ती दुसऱ्या सोवे वांटूंक आमकां कृपा आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Pari kolkyo undian zata jiwa poson. Moja bawa boini vangra Jesu bito jivit moje nisar beton zata munsha. Jiwa undo poson kore mushang sono. Papa, Jesus ove, opta tuka, jivit moje. म्हज्या भयणी भावानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सोपुर्णायेन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजें बोगसोणें आमकां सोपुर्णायेन मेळटा देखून आयच्या दोबाजीक परबे दिसा ही भेटवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां बारोया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई
आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखूंक आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarancho sorves por tu Sorgani samsar bola tuja वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सर्वेश्वराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणे कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कराराचे रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. Bavardaco good porgotuja. Sumia Jesu amio udokada. Ani ikasite pieta. Tite pauti tu moi bovani su. Ami tuje moro porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
रोज जेवण ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती घेवन झुजे घेवन दवरून दिवत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं धीर घेवन बराबर म्हणुया आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक पळयोवन खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Ci goros, suke somni, so się udo. Ucia divia, mol pislicie, jutro culu polubicie. Jutro divia, mol pislicie, jutro culu polubicie. Tuji pokoj, makna dziwi, na Jezu ani podwi.
Jesu ani podvi Mitau Jesu purna karsar Della ponti della vine Catololo rucacado Vigor lolo purisado Catololo rucacado Vigor lolo purisado Tuci bogor magna tivi Namol Jesu ani podvi Tuci bogor magna tivi Namol Jesu ani podvi जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोषान आनी शांतीन तो आमकां भरता तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया सोगली उबी रावया प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा आयच्या दिसा जल्मल्लो आमचो सोडवणार आमकां तुजी भुरगीं करूंक आयला तर संवसारांत आमचे जिणेंत ओदीक ओदीक ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार्थाच्या अमर जिवितांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावे मातशें बसुया सगळ्यांक तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक जेजूच्या जल्माचे दोबाचीक परबेची कुशालकाय आमी आवडेता आज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री एरन मागालेस ताका सह बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगळ्या आमच्या याज्ञीक बाबांक तशेंच आमच्या गायन पंगडाक आमचे किरीत दिनवास आज आनी ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन तशेंच आज दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले टुडे देर विल बी अ स्पेशल मास इन हिंदी at 12:15 p.m. मोगाड भयणी बाबांनो सतराय दवरची आज फाल्यां आनी डिसेंबराचे 27 फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली चतराय दवरची आज आख्खो दीस कुमसार आनी कावन्सिलींग आसचें ना फाल्यां तावन कुमसारा आनी कावन्सिलींग परत सुरू जातली कुमसारांचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत मोगाड बाबा भयणांनो 3D प्रोजेक्शन मॅपिंग शो ऑन द लायफ ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर हो युनीक शो आज तावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत सांजेची 7 ते 10 मेरेन कातिद्रला वाटेन चालू आसतलो हो शो पळोवंक उमावांक भितर सरतात त्या कातिद्रलाच्या मेटल डिटेक्टर गेटींतल्यान तुमी भितर सरचें आनी मेज एरियांतल्यान तुमी कातिद्रलाच्या लॉनाचेर वेचें भायर सरूंक उमावांक भायर सरतात त्याच
एक्झिट गेटींतल्यान तुमी भायर वेचे. हो शो 2 अद्यावरा फाटल्यान दाखोड जातलो. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावियराक मागणें आमी सांगातान म्हणया. बागेवन फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतलें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. हे वेळार जोण एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे अंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन.